Congress has hit out at the BJP government over the attack on a Goan taxi driver in Pernem, calling it a planned crime amid rising vehicle theft. The party also flagged migrant related crimes like the Parra murder, blaming poor regulation. They've demanded swift arrest, a special task force, and protection for Goan workers, vowing to raise the issue in the assembly and on the streets. तो एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयला जेसपान आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आमचे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षान सांगलां गोंया गोवा इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड वायड फेमस आनी जेसपान ह्या दिसांनी खूब आतां रिसंट टायमान पळयत जाल्यार तुमी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन कशें कोलॅप्स जालां लॉ एंड ऑर्डर दीज टू आर ओनली लेफ्ट एज वर्ड्स. The government has failed miserably to protect गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक ट्युरिस्टांक प्रोटेक्ट करपाक. हे पळय लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमी पळयता खंय तर एक्स्टॉर्शन चालू आहा कोणाचेर एटॅक जाता खंय एक मर्डर आमचे पार्रा गांवान लेबरांचेर कितें डिस्प्यूट जावन तो मर्डर जाल्लो अ व्हेरी बोन चिलिंग मर्डर. तेजें म्हाका दिसता अक्षरशा तेजी बॉडी पासून पळोवपाक कापासात आसपाक ना कोणाशें तितले एक सच अ बॅड मर्डर. आतां रिसंट टायमान काल बिफोर म्हाका दिसता जे राजन बाबान सांगलां आमचो कालंगूटचो भाव टॅक्सी ड्रायव्हर तेका पेडण्या अटॅक केलो. कोणें अटॅक केलो ते बेश्टे एक हे म्हणून पॅसेंजर म्हणून न्हू ते बेश्टे एक कॉरल नाजाल्यार एक मिसअंडरस्टँडींग म्हणून जावना ते. इट वॉज अ प्लॅन प्रीडेटेड अटॅक आनी हो अटॅक केल्लो फकत ती गाडी हायजॅक करपा खातीर. आनी दीस इज नॉट अ आयसोलेटेड इन्सिडंट. हो एक इन्सिडंट न्हू हे पळय गाडयो चोरी जावपाचें काम आहा पळय रेंट अ कार रेंट अ बायक टॅक्सी टूर ऑपरेटर्स हे सगळे मेळोन तेंचे कितल्यो गाडयो गेला ते तांकांच वचोन विचारपाचें टायम येयला. आनी ते गाडयो ते चोरी करता येता ते पळय दाखोयट आसता पळय दाखोयट करूं येता ते आपूण ट्युरिस्ट म्हणून म्हणटा पॅसेंजर म्हणून म्हणटा गाडयो आपयता आनी ते गाडयो घेता आनी ते पोवता दुसरे स्टेटीन वयता ते गाडयो कितें करता ते ब्लॅक मार्केटान सेल करता ना आनी थर्ड पार्टी कोणाक दिता. सो हेजेर आमी एक कंडेम करता आनी हो एक सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटाक हे पळय जाता ते लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाता पळय हे पळय चोरयो जाता डकोयटी जाता हे खूंय आयकलें आमी गोंयान हे आतां आयकोपाक मेळटा आमकां. सो आमी कितें पोर्ट्रे करता म्हाका एक विचारपाक आहा की सावदी अरेबिया पळय व्हडली व्हडली कंट्री आमी आमचे इंडिया म्हणून वर्ल्ड फेमस म्हणून म्हणटा. सावदी अरेबियान तुमी वचत जाल्यार कोणाशें कापासात आहा कितें क्रायम करपाक आहा कापासात आनी हिंगा गोंयांत तुमी पळयत जाल्यार क्रिमिनल्स आर बीइंग नॉर्मलायज्ड म्हळ्यार क्रायम आनी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन कॉलॅप्स पळय जाला ते नॉर्मल चित्र करून दाखयता हे बीजेपी गव्हर्मेंट. कितें जाल्लां गाडयो पळय हे पळय रॅकेट आहा पळय इट इज अ ऑर्गनायज्ड क्रायम. आमी चार्ज करता वचून विचारा कितले गाडयो गेला रेंट अ कार रेंट अ बायक टॅक्सी प्रायवेट व्हेकल्स कितले ते चोरी जावन गेला ते खूंय गेले गाडयो कितें जालें हुंयचे एक FIR लॉन्च करून तेजें कंक्लुजन येयलां कॉम्पेन्सेशन मेळना तांकां ते घालता ते खंय तरी दुसऱ्या गांवांत वचोन ते दुसरे स्टेटीन वचोन ते थिंगा भितर पासून सरपाक ते पुलीस बी येता म्हणून आमचे गोंयकार पत्ते येता की बाबा आमची गाडी मेळना आनी आमकां कंपेन्सेशन नाका कांय नाका आमी जीव वाचोवन आमी पत्ते येयले. ही परिस्थिती आहा आमची गोंयकारांची. सो वेर इज द लॉ एंड वेर इज द ऑर्डर. डिपार्टमेंट कितें करता अरे तुम्ही म्हणटा की ॲप बेस्ड करून तुम्ही टॅक्सी ड्रायव्हरांक मारीत आहा तांकां गायो घालीत आहा तुम्ही आनी तुमचीच फेसिलिटी कितें आहा. वेर द इन्सिडंट टूक प्लेस तो ते पळय ट्युरिस्ट पळय ते गाडयेन बसले थिंगासर एक मेजर जंक्शन टॅक्सी स्टँड आहा पळय थिंगासर CCTV कॅमेरा तो चालू आहा जाल्यार विचारपाचें काम आहा तो CCTV पासून चलना तेंचो. सो तुमी आनी हुंयचे उलयता इमर्जन्सी बटनां घातला कितें फायदो ते बटनांचे गाडयेन. वेर आर वी हेडेड आमी खूंय वयता आनी हे आमी पोर्ट्रे गोंय करता. आमी गोंयकार आमीच तरी सेफ ना जाल्यार ट्युरिस्टांनी आमी कितें पोर्ट्रे करूंक शकता. इट इज अ व्हेरी सॅड एंड व्हेरी विंडिक्टीव थिंग टू डू. लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन पळय आहा ते आमच्या सरकारान करूंक जाय ते सरकार फेल जाल्लें आहा कंप्लीट कॉलॅप्स. आनी आमी निशेध करता आनी आमी मागता की हे पळय किंग पीन आहा आतां तांकां ते ताबडतोब तेंच्यांनी धरून हाडूंक जाय. ते पळय टॅक्सी ड्रायव्हर मारला पळय तांकां 2-3 जाणांक कितें तरी धरला आनी तुमी धरा गेट टू द कंक्लुजन
ते इन्व्हेस्टिगेट करा की तो किंग पिन कोण हा, रॅकेट चलोवपी पळय, हे पळय गाडयो चोरी जाता पळय तेचे रॅकेट चलोवपी कोण तो मनीस. ही आयची इन्सिडंट, एक कालची इन्सिडंट एक सिंगल इन्सिडंट न्हू, इट इज अ इन्सिडंट दॅट हॅज हॅपन्ड ओवर द टायम. ते बाबा गिरवी पळय ते लॉरन्स बाबान सांगला ते लोन काडटा बाबडे कोण पळय आपले, तुमी जॉब काय दिना सरकार, जॉबाचे जाल्यार फकत ते एडवर्टिजमेंट घालता तेजे आनी मागीर जॉब मेळना, आनी जे जॉब मेळताय जाल्यार ते कशें मेळता ते लोकांकूय खबर. सो ते जे गोंयकार आहा पळय आपले पांयार उबे रावंक सोदता पळय तेंका पासून आयज भिवो भंय आहा. आमचे बायलो आमचे हे कामाक वयता ते सांजचे घरा येता ते आर दे सेफ. हे पळय इन्सिडंट्स घडटा ते पळोवन आमी मागता आर वी सेफ, आमी गोंयकार म्हणून आमचेच गोंयान सेफ आहा की ना हो प्रश्न पडला आयज. सरकारान कितली वर्सां जाली डिटोरिएशन ओवर डिटोरिएशन, आनी ते कोट्टींनी म्हाका दिसता रावंड अबाउट 1000 crores होम मिनिस्ट्रीचे फंड आहा ते खूंय गेले, कितें करता तुमी ते फंडाचे. पुलीस फोर्स आहा, पुलीस फोर्स इंटेलिजन्स इज वेर. अरे ते इन्सिडंट जाता ते लॉजिकल कंक्लुजन तुमी वचोन ते चेन स्नॅचिंग जाता तेंका हाडा मरे दवरा, तेंचे तूं दुसऱ्यांक व्हरा. वॉट इज हॅपनिंग. सारकें नॉर्मल करून उडयला. कोणाचें एक्सटॉर्शन जालें थिंगा येयले, तेका धरलो, तेका घातलो, तेका सोडलो, बेल मेवली, तो एंड ऑफ स्टोरी. सच अ सॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स. आनी जे जितले दीस आतां वयता वयता आमी पळयता तितले दीस इन्सिडंटां वाडटा. आमी पळयत जाल्यार तो पार्रा मर्डर जाल्लो पळय तो हे रियल इस्टेट लॉबीइस्ट टू बी ब्लेम फॉर दीस. व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदप कोण बांदतलो. गोंयकार कोण बांदपाक उखलपाक रेडी ना. हाडटा ते भायरसान लेबर क्लास हाडटा ते बाबा तेंचे चॅकिंग जाता, ते कॉन्ट्रॅक्टर लेबर कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल. अरे ते जालो मर्डर जालो तो चॅप्टर क्लोज, धरा मरे ते कॉन्ट्रॅक्टर हाडा जाग्यार की बाबा रिस्पॉन्सिबल, मेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कामाक वयता ते सांजचे घरा येता ते आर दे सेफ. हे पळय इन्सिडंट्स घडटा ते पळोवन आमी मागता आर वी सेफ, आमी गोंयकार म्हणून आमचेच गोंयान सेफ आहा की ना हो प्रश्न पडला आयज. सरकारान कितली वर्सां जाली डिटोरिएशन ओवर डिटोरिएशन, आनी ते कोट्टींनी म्हाका दिसता रावंड अबाउट 1000 crores होम मिनिस्ट्रीचे फंड आहा ते खूंय गेले, कितें करता तुमी ते फंडाचे. पुलीस फोर्स आहा, पुलीस फोर्स इंटेलिजन्स इज वेर. अरे ते इन्सिडंट जाता ते लॉजिकल कंक्लुजन तुमी वचोन ते चेन स्नॅचिंग जाता तेंका हाडा मरे दवरा, तेंचे तूं दुसऱ्यांक व्हरा. वॉट इज हॅपनिंग. सारकें नॉर्मल करून उडयला. कोणाचें एक्सटॉर्शन जालें थिंगा येयले, तेका धरलो, तेका घातलो, तेका सोडलो, बेल मेवली, तो एंड ऑफ स्टोरी. सच अ सॅड स्टेट ऑफ अफेअर्स. आनी जे जितले दीस आतां वयता वयता आमी पळयता तितले दीस इन्सिडंटां वाडटा. आमी पळयत जाल्यार तो पार्रा मर्डर जाल्लो पळय तो हे रियल इस्टेट लॉबीइस्ट टू बी ब्लेम फॉर दीस. व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदप कोण बांदतलो. गोंयकार कोण बांदपाक उखलपाक रेडी ना. हाडटा ते भायरसान लेबर क्लास हाडटा ते बाबा तेंचे चॅकिंग जाता, ते कॉन्ट्रॅक्टर लेबर कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू बी रिस्पॉन्सिबल. अरे ते जालो मर्डर जालो तो चॅप्टर क्लोज, धरा मरे ते कॉन्ट्रॅक्टर हाडा जाग्यार की बाबा रिस्पॉन्सिबल, मेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अ प्रायोरिटी इन युअर गव्हर्नमेंट. फाल्यां त्याच जाग्यार पार्रा गांव आहा पळय ते रेजिडेन्शियल एरिया, व्हडली बिल्डींग येयला थिंगासर, थिंगा तो इन्सिडंट जाला. फाल्यां आमचो कोण गोंयकार भाव ना भयण त्रासाक पडोवंक शकता. हू वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. लास्ट टायम आमच्यांनी म्हणलेलें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशनाचेर आमच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, आमच्यांनी मागलेलें की कितें घडटा कोण गोंयकार त्रासाक पडत जाल्यार हो गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल आसतलो. आनी आयज तो टॅक्सी ड्रायव्हर आमचो गांवचो भाव तेजेर अटॅक जाला, तेजे कितले हिंगा नकल डस्टर सुर्यो पोता पडला, 4-5 जाग्यार तेजे पोता पडला. इट वॉज अ हाफ मर्डर म्हणूंक शकता पळय तो निवो जाला. सो आमी मागता आवर डिमांड इमिडिएट तेंकां अरेस्ट करून तेंकां ताबडतोब तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन ते पळय रॅकेट आहा पळय ते कंक्लुजन तेंकां धरून हाडा. किंग पिन कोण आहा पळय तेका धरून हाडा. एक डेडिकेटेड हायजॅकिंग सेल, गाडयो चोऱ्यो जाता पळय तेंकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा एक सेल हाडून बसया तुमी.
आसा 1000 CR तुमचेशी होम डिपार्टमेंट फंड आहा जाल्यार घाला तुम्ही जाग्यार. एक नॉर्थ गोवा एक साऊथ गोवा हायजॅकिंग रॉबरी सेल घाला म्हणून. स्ट्रिक्ट रेग्युलेशन ऑफ डॉक्युमेंटेशन ऑफ मायग्रंट्स. हे पळय रियल एस्टेट बुमींग करूंक जाय जाल्यार तुमी ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टर ना कोण रिस्पॉन्सिबल आहा पळय लेबर क्लास हाडपाक तांकां तुमी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवन रेग्युलरायज रेग्युलेट देम. चॅक करा तेचे कोण येता हुंयसान येता हुंयचो भायले येता ते कोण ते सारके काम करपी मर्डर करून पोवन येवन येयलेले मनीस जाल्यार ते चॅक करूंक जाय. व्हेरिफिकेशन जावंकूच जाय. आमी सिंपल सांगता दीस गव्हर्मेंट हॅज टू स्टॉप इग्नोरींग द गोवन वर्किंग क्लास. हो सरकार आहा पळय ते गोंयकार काम करपी भुरगे आहा पळय तांकां इग्नोर करपाचें बंद करात तुमी. Law and order problem is no longer just a law and order problem. It is a systematic failure. System has failed. हे पळय जाग्यार तुमी घालूंक जाय. पुलीस डिपार्टमेंट जावं अथॉरिटीज जावं ते हे सगळे गोश्टी आहा पळय ते सारके जाग्यार हाडा आनी हे येता ते काळान इन्सिडंट्स आहा पळय ते कमी करपाचे तुमी प्रयत्न करपाचे आसूंक जाय. आणि फायनली दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. इट इज टायम फॉर द पीपल टू स्पीक. फाल्यां आमचो तो कालावडचो भाव ताका अटॅक जालो. परवा तुमकां कितें जातलें दुसऱ्या लोकांक जातलें. आयज गोंयकारांक उठपाचो टायम येयला आनी हे पळय सिरियसनस हॅज टू बी शोन. आमी पब्लीक तरी सिरियसनस दाखयना जाल्यार हो सरकार न्हिदोनूच उठतलो. हे म्हाजी मागणी आहा आनी हांव हे सांगून लोकांनी उठपाचो टायम येयला हे सांगून कायदो सुव्यवस्था बिघडल्या. आमी हे डिस्कस केला. कलंगूट इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. आमी ब्लॉक कमिटीन एक मिटींग घेवन हे डिस्कस केला. येता ते असेंब्लीन आमी आमचे MLA आहा पळय तांकां एक रिप्रेझेंटेशन दितले आनी आमी असेंब्लीन हो मुद्दो मांडटले आनी हेजेर सुटावो काडपाक आमी प्रयत्न आमचो चालू आहा. 100% ह्या फावटी ह्या असेंब्लीन येता पळय ते आमचे नॉर्थ गोवान MLA आमचो कालूस बाब आहा तेजेशीर आमी रिप्रेझेंटेशन घेवन वयतले आनी हे मांडला तेजेशीर आनी मांडटले आनी तेणेन अश्युरन्स पासून दिला ह्या असेंब्लीन तो ह्यो सब्जेक्ट घेतलो. ना घातला ऑफकोर्स आमचे उलोवप चालू आहा न्हू. अरे इन्सिडंट्स आर ग्रोईंग लायक मशरूम. हे कितें पावसान ते अळमी येता पळय तो हे न्हू. हे वर्साचे 12 म्हयने इन्सिडंट जाता. वर्साचे 12 म्हयने इन्सिडंट जाता. हांव मानता की बाबा खूंय ट्युरिस्ट इनफ्लो चड सुबेस आहा जाल्यार तेन्ना कितें बारीक इन्सिडंट क्रायमाचे हिंगा कितें जातात. अरे पावसाच्या दिसांनी मर्डर पावसाच्या दिसांनी अटॅक उरला कितें. वेर आर वी हेडेड. सांगता हे पळय ते भुरग्यांक दवरला न्हू ते CCTV आनी सर्वेलन्सा लागून धरूं ना. तो पळय टॅक्सी ड्रायव्हर आहा पळय तो झगडलो तेंच्याशी आनी तेंची एक बॅग तेंचे गाडयेन उरले म्हणून तांकां ते सांपडले. नाजाल्यार कोण मेवपाक नासले पळले ते दोंगरार वयर. तेंची बॅग तेंचे गाडयेन उरले म्हणून तो फायट केला म्हणून पत्तो म्हणून सांग. नाजाल्यार ते CCTV चलना जाल्यार हुंय म्हणून धरतलो. तूं हुंयसान येयले आनी हुंय बसले आनी हुंय गेले ते कहो धरपाचो. आता सरकारान 1 कोटीचो एक कॅमेरा बसयला. फोटिंग हुंय आहा ते चलता ते फोटिंग म्हणटा आमी. बसयला ते बसोवपाक मागीर मेंटेनन्स आसता पळय ते कॉन्ट्रॅक्ट आसतले कोण बसयता पळय. एक आतां रोड कोत्ता ते रोडाचेय सांगता. रोड कोत्ता जाल्यार तेजे एक गॅरंटी पिरियड आसता. कॅमेरा बसयता जाल्यार गॅरंटी पिरियड आसना. चलना जाल्यार ताका हाड मरे कोणेन बसयला ताका हाड ताका पेनल्टी मार ब्लॅक लिस्ट कर. सिंपल प्रोसेस. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.